पॉलिसी सध्या ठप्प पडलेले आसा. नवीन घेवपाचे सध्या सरकारचे कांयच ना. नवीन जे कितें डॉक्टर जाय आनी कितें जाय आमकां हांगसर जाय ऑर्थोपेडीक डॉक्टर जाय, हार्टाचो डॉक्टर जाय, हे डॉक्टरूय आमकां हांगसर जाय. ते आमी डॉक्टरा कडेन उलयले आमी हेल्थ ऑफिसर आमच्या डायरेक्टरा कडेन हांव उलयलो हे संबंदी. म्हणल्यार ते कितें आसा ते आतां नवीन एक्जिस्टींग पोस्ट तयार करपाक जाय ते घेवपाक जाय. आनी हांगसरले जे डॉक्टर कितें घातलेले आसा तेजेर आमी हें करता की हांगाच सॅलरी घेता आनी काम दुसरे करता. दाखयल्या हेल्थाक हांगासर हितून सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक आनी काम दुसरे कडेन करता. ते चुकीचें आसा ते परते तेंकां तें आमकां हांगसर हें करून कमी करून दुसरे कडेन धाडचें न्हू. गॅस लायन गॅस कनेक्शन दिवपाचें लोकांचें तें सुरू पळय तेणी केलां, पूण आमकां खबर खंयच्यान तें कनेक्शन दितलें आनी खंयच्यान गॅस येता जो पर्यंत लोकांक कांय सांगलें ना. आनी अशें आसतना अकस्मात ते आतां पावस येयला, पावस पडपाक पडलो सुरवात आतां जाली पावसाची. आनी हे पावसाच्या वेळार कमल सचदेव म्हणून कोण तरी ऑफिसर कोण आसा तेंचो, तेणें अकस्मात हेका घेतलो आनी कोणाक कौन्सिलरांकय आपोवना हेकाय आपोवना, फक्त तो आपूण आनी एक कोणा तरी तेगेलो शेजारी कोणा घेतला आनी केला. कोणें आमगेलो हो येयल्लो खासदार, पूण खासदाराकय समजोवपाक जाय बाबा लोकांक सगळ्यांक आपोवपाक जाय. PWCचो रस्तो तो म्युन्सिपालिटीन एनओसी घेतला आनी पावसाक येता निमाणे वेळार आनी तुमी सांगप आसता हें आमच्या सावयकारान हेचेर विचार करपाचो आनी सगळ्यांक विचारपाचें. कित्याक फाल्यां खड्ड्याक कोण पडले जाय तो म्हणटलो आपूण दिल्ली आसता, हांव आमदार हांगा आसता, कौन्सिलर थंय आसता, सगळ्यांची रेस्पॉन्सिबिलिटी ते पडलो कोण पडली जाल्यार जाय फाल्यां. आनी गॅस लायन तुमी घालता जाल्यार कॅरफुली हें करपाक जाय, सगळ्यांक कळोवपाक जाय. आनी एक हुकुमशाही कशी करूं जाय आमकां.